हालेलुया. जेजूची शांती तुका. जेजून तुजो आनी म्हजो जागो कितें काय? ह्या संवसारांत आमी पळयता जेन्ना कोणूय दोतोरपणाचें शिकप करूंक वेता. अमकीच 5 वर्सां शिकलें म्हणटोच ताचो निकाल आयलो, मागीर दोतोर जालें. आतां तें म्हणटा आपूण दोतोर शिकलां, सर्टिफिकेट आसा म्हणजे ताका ताचो जागो मेवलो. तेच परी पाद्रीपणाचें शिकप करता आसतना अमकीच वर्सां शिकप केलें आनी ताका शेवटाक पाद्रीपणाची हो जागो सुवात मेवली. आतां तेच परी जेजून आमकां जैतिवंतपणान भितर काडल्या, ताच्या विसवान भितर काडल्या. जेन्ना खुर्सार ताणें म्हणलें संपाडलें, त्याच घडयेक थांव जी ताचेर भावार्थ ठेवतलीं तांकां एक जागो ताणें तयार केला. आतां जेजूंत वॉट इज द प्लेस अ पोजिशन वी हॅव? आमचो जागो कितें गाय? हांव आनी तूं देवाचें भुरगें. हांव पेकयलोलें, हांव बेसांवान भरलोलें, हांव गिरेस्त, हांव सुबान देण्यांनी भरलोलें. हो जागो जेजून आमकां दिला. आनी एक फावटी आमी पळयता संवसारांत ताणें अमकें शिकप केलें म्हणजे ताका ती सुवात फावो जाली. तेच परी जेजून सगलें सोंपयलें, सगलें कार्य सोंपयलें आनी आमकां त्या विसवान भितर काडल्या. आतां आमची सुवात कशीच बदलना. जी कोण जेजूचेर आमी जी सोत मानता आमची सुवात कशीच बदलना, कोणाच्यानूच बदलूंक जायना. पूण ती सुवात तुवें दवरूंक तुजो भावार्थ लागता. तुका ती सुवाते वयलो हालोवंक हो संवसार आनी सैतान जायतो प्रयत्न करता. तो बरो जाणा तुका कितें सुवात दिल्या. फकत तुका खबर संवसार कितें दाखयता, आमचे 5 अवयव कितें दाखयता तें आमी म्हणटा ओय हें आसा. आतां दोतोरान अमकोच रिपोर्ट दिलो जाल्यार आमी सोत मानता होय तें सोत. पूण तें सोत न्हय. सोत जें जेजून खुर्सार मेळोवन दिलां, सोत जें जेजून खुर्सार मेळोवन दिलां तें म्हणल्यार तूं पेकयलोलें. तें सोत कशेंच बदलना. कोणूय कसलोय रिपोर्ट दाखोवन तें सोत कशेंच बदलना. जशे परी एक मनीस पाद्री जालो तें सोत कशेंच बदलना. एक दोतोर जालो तें सोत कशेंच बदलना. तेच परी तूं आतां पेकयलोलें, तूं आतां गिरेस्त, तूं सगल्या देण्यांनी भरलेलें हें सोत कशेंच बदलना. तुवें कितें केलें म्हूण, कितें अमकेंच कार्य केलें, तुवें अमकेंच केलें म्हूण तूं ते सुवातेर आसा, अमकेंच करूंक ना म्हूण तूं ते सुवातेर ना अशें न्हय. तुज्या करण्या वरवीं तुका ती सुवात मेळूंक ना. तुका आनी म्हाका हें प्रमाणीक मेवलां, ही सुवात मेवल्या जेजू वरवीं. जेजूचेर भावार्थ ठेवताय जाल्यार हे सुवातेर वयलें तुका हालोवंक कोणेंच जावचें ना. भावार्थ म्हणल्यार दिसना ती वस्त तूं सोत मानताय. अमक्यान आपलो जागो व्हेलो जाल्यार आमी पळयता आमी ओगी रावना. ह्या जाग्या पासत आमी झगडटा आनी जेजून इतल्या कोश्टांनी आमकां जो जागो दिला, इतल्या कोश्टांनी हो जागो दिला आनी आमी अशीच हो जागो हे जाग्या वयली आमकां हालोवंक
दितेलीं गाय हो जागो आमी आमच्या भावार्थान आतां दवरूंक जाय.